आज नोवेनांचो 7वो दीस. हो दीस भेटयला दिओसिसीच्या मिस्योनार धर्मामध्ये संवादाच्या वावरा आणि बागिवोन जुजे वाजाची इष्टा मित्रां पासत. आयज आमचे मदें आसा कालांगूटचो वाराद. ह्या वारादा काल येतात त्यो इगोर्जो यो कालांगूट, कांदोली, नागवा बार्देज, नेरूल, पिलेर्न, रेजमागूस, सालेगांव आणि सिंकेरी. ह्या वारादाचो डीन जावन आसा फादर ओलाव कायादो. आयज ह्या मिसाचो येजमान यादनीक फादर पॉली लोबो कालांगूटचे इगोर्जेचो पादविगार. आनी ह्या मिसांत प्रवचन करतलो फादर रॉकलिन डिकोस्टा. हांकां आनी तांचे बरोबर ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतल्या सगळ्या पाद्रींक आनी तुमकां आमच्या मोगाच्या भावां भयणांक ह्या मिसांत माये मोगाचो येवकार. आयज ह्या मिसांत वांटो घेतात आमचे सांकवाडेच्या इस्कॉलांतलीं सेंट जोझफ वाज हाय स्कूल ह्या इस्कॉलाचीं भुरगीं आनी शिक्षकां. तांचेय खातीर आनी तांच्या आवय बापाय खातीर आनी ह्या इस्कॉला खातीर शाळे खातीर मागुया. एक ल्हान घडोवणी. कार नंबर GA08M5701 परतून सांगता. कार नंबर 08M5701 दुसऱ्या कारांची वे ब्लॉक करता. मातशी वचोन तुमची कार सायडीक काडची. देव बरें करूं. पवित्र मिसाचे भेटेक सुरवात दिवंक सगळीं उबीं रावन आनी आमी गायन करुया. तुजे सोरशीं आयल्यां दोनया. तुजे सोरशीं आयल्यां तुझी मागू कामका आयतोर तुझा सोमेस्ताची दोन बागून गोरोस आमची आयतोर तुझा सोमेस्ताची दोन बागून गोरोस आमची तुझे सोरशीं आयल्यां दोनया. Vopung tuka muy marga gal tu nodo deva tuji
बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुमयान जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सोवे आसू. प्रितीच्या इश्टानो, आयच्या नोवेनाचो विशय बागीवून जुजे वाजान जेजूचो उदार मोनान पाटलाव केलो. ताच्या पावलांनी आमी चलुया. जो कोण म्हजी सेवा करता ताणे आपल्याकूच पाठ करची, आपलो खुरीस घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचे. ह्या उतरांनी जेजू आमकां सांगता. आमी न्हयच उतरांनी पूण आमच्या बऱ्या जिवितांतल्यान जेजूचो पाटलाव करून दाखोवची गरज आसा. जेजू सारकी आमी जेन्ना काकलुतीन बदलोली दुसऱ्या थाय हुस्को दाखयतली जावन देव बिरांतीन जियेताव, तेन्ना की आमी दिसा दिसपोटी ताचो उदार मनान पाटलाव करताव. जिवितांत आमच्याच बोलाचेर पातयो न्हय पूण एक दीस देवाचे आदीन करून आपली न्हय बोगोर बापाची खोशी करून बागीवून जुजे वाजान केला तशेंच आमी जेजूचो पाटलाव करूंक ह्या मिसाचे बेटेंत बापाची कृपा आमकां मागुया. बाबा भयणीनो, हे आमचे भयणीन आयच्या सेवा धर्माचो संक्षेप कसो आमकां दिला आनी आयज आमी जेजूचो पाटलावदार जावंक कृपा ह्या मिसांत मागता. आनी बागीवन जुजेवाज आमकां जण एकल्याक एक नमुनो जेजूचो पाटलाव करूं. ह्या मिसांत ऑटो ह्युमन डिसीज ह्या पिडींतलो आपल्या नातवाक एशर जोशुआ फेर्नांडीस हाका निवारलो म्हूण देवाक दिनवासून मीस भेटयता लॉरेन्स आनी मार्था फेर्नांडीस. आमची जण एकल्याची इंतेसावां ह्या मिसांत देवा मुखार दवरुया. तशेंच सेंट जोझफ स्कॉल सांकवाळची तांची भुरगीं हांगासर आसात. ह्या इस्कॉलाच्या दर एका भुरग्या पासत आवय बापाय पासत स्टाफा पासत मागचें. आनी कोळंगूटचो वाठार आयज हांगासर आसा. जण एकल्यान आपली गरज बागीवन जुजे वाजाचे मजतीन हे वेदीचेर दवरची. आनी आमची मागणी देवा मुखार दवरतना पातकांचो उगडास करुया आनी देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मोरी सगळ्या देवदूतान आनी भक्तान आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Somia kakutku, somia kakutku, Krista kakutku, Krista kakutku, somia kakutku.
प्रार्थुया. देवा, तुझ्या याज्ञिका आणि आमच्या गोंयच्या आस्काऱ्या सांज सुसे वाजाचे देखीन आणि मुणयारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सभेक आसियाच्या शिमा पर्यंत पोरजोळायली. तुज्या चाकरान तुजें दैवीक उतर पोरगोटलें आनी सर्गीच्या संस्कारांनी पोसलोले तुजे पोरजेचेर तुजी दोयाळ दीस घाल दोनया. ताचे मजतीन आमचो भावार्थ उदीक उदीक वाडय आनी शुभ वर्तमानाचे विस्वासी साक्षीदारां आमकां कोर. आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. बेजमीचे कुळींत कीश नांवाचो एक मनीस आसलो. तो आबिएलाचो पूत. आबिएल झेरोराचो, झेरोर बेकोराताचो, बेकोरात आफियाचो आनी आफिया जेमिनीचो पूत. कीश नीज बेजमिलो आनी ग्रेस्त मनीस आसलो. ताका सावलू नांवाचो एक पूत आसलो. रुपान सोबीत आनी लांबायेन उंच. सोगल्या इज्रायलितां मदें ताचे वोन सोबीत आनी कोणूच नासलो. आनी हेर सोगलीं उंचायेन ताच्या भुजांक मात पावतालीं. किशाची सावलूच्या बापायची थोडीं स्त्री गाडवां सांडलोलीं. देखून किशान सावलूक म्हणलें, म्हज्या पुता, तुजे बरोबर एका चाकराक घेवन वच आनी स्त्री गाडवांची सोद कर. एफ्रायमाचे दोंगरार उतरून ते शालिसाच्या गांवांत पावले, पूण तीं तांकां मेळूंक नात. उपरांत शालिमाच्याय गांवांत ते गेले, पूण थंयसरूय तीं मेळ्ळीं नात. मागीर बेजमीच्याय गांवांत गेले आनी थंय बी तीं तांकां सांपडलीं नात. सामुएलान सावलूक पळयलो तेन्ना सोर्वेस्पोरान ताका म्हणलें, जाची खबर हांवें तुका सांगलोली तो होच. तो म्हजे पोरचे वयर राजवटकी चलयतलो. आनी दारवट्याशी पावतोच सावलून सामुएला बोगलेक येवन म्हणलें, रिशी खंय पावता तें तुमी म्हाका सांगशात. सामुएलान सावलूक जबाब दिलो, हांवूच तो. म्हजे मुखार एक सुपुल्लो दोंगर आसा, थंय वच आनी आज तूं म्हजे बरोबर जेवतलोय आनी फाल्यां सकाळीं हांव तुका घरा वचूंक दितलों आनी तुज्या काळजांत आसा तें तुका उक्तें करतलों. सामुएलान तेलाची एक शिंसली घेतली आनी ती सावलूच्या तोकलेर ओतून ताचो उमाव घेतलो आनी म्हणलें, पळय, सोर्वेस्पोरान तुका आपले इज्रायल पोरजेचो राजा कसो मागला. तूं सोर्वेस्पोराचे पोरजेचेर राजवटकी चलयतलो आनी तिका भोंवतणच्या दुस्मानाच्या हातांतली निवाडतलोय. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, सोर्वेस्पोरा तुजें बोळ राजाक आनंद दिता. सोगली म्हणुया, सोर्वेस्पोरा तुजें बोळ राजाक आनंद दिता. सोर्वेस्पोरा तुजें बोळ राजाक आनंद दिता. तुवें दिल्ल्या जोयतान कितलो म्हूण तो संतोश बरीत जाता. ताच्या काळजाचे ऑंत्रेक तुवें बागोयल्याय. ताणें केल्ल्या मागण्याक तुवें ना म्हणलें नाय. साबाब, सोर्वेस्पोरा तुजें बोळ राजाक आनंद दिता. उत्तम वरदानां घेवन
तूं ताका मेळूंक आयलोय. निर्बेल भांगाराचो मुकूट ताच्या माथ्यार घालोय. ताणें तुजे लागीं जिवीत मागलें आनी तें तुवें ताका दिलें. पिणकेचे पिणकेत तोखता बाळटा तसलें जिवीत. साबाब, सोर्वेस्पोरा तुजें बोळ राजाक आनंद दिता. तुवें दिल्ल्या जोयतान ताका व्हरतो मान मेळ्ळो. दोबाज्यान आनी मोहिमेन तुवें ताका बोल्लोय. सदांकाल ताचेर तुजो आशिर्वाद देंवयताय. तुज्या दर्शनाच्या संतोसान ताका संतोषभरीत कोत्ताय. साबाब, सोर्वेस्पोरा तुजें बोळ राजाक आनंद दिता. शुभ वर्तमानांक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak Zoisor, Sorvesporak Zoisor, Sorvesporak Zoisor, Sorvesporak Zoisor. गोरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका परगटूंक सोर्वेस्पोरान म्हाका धाडला. Sorvesporak Zoisor, Sorvesporak Zoisor, Sorvesporak Zoisor, Sorvesporak Zoisor. सोर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमया. जेजू दोर्याचे वेळेर गेलो आनी सगळो लोक ताचे सोरशी आयलो आनी ताणें तांकां शिकवण दिली. फुडें चलून वेताना मांडवीर बसलोल्या लेवीक आल्फेवाच्या पुताक ताणें देखलो आनी ताका म्हणलें, म्हजे पाटल्यान ये. आनी तो उठून ताचे पाटल्यान गेलो. ताच्या घरांत जेवणाक बसलोलो आसतना सोबात 2 वसूलदार आनी वायट स्वभावाचे मनीसूय जेजू आनी ताच्या शिसां बरोबर जेवणाक बसलोले. तर हांतलेय जायते जाण ताचो पाटलाव कोत्ताले. आनी तो 2 वसूलदारां आनी वायटोव्यां बरोबर जेवता खाता तें पळोवन फारिजेव पक्षांच्या धर्मशास्त्र्यांनी ताच्या शिसांक म्हणलें, 2 वसूलदारां आनी वायटोव्या सांगाती तुमचो गुरू कित्याक खाता पियेता? हें आयकून जेजून तांकां म्हणलें, बरीं आसा तांकां न्हय, पूण वायटेकारांक की वयजाची गरज. तर हांव प्रमाणीक मनशांक न्हय, पूण पातक्यांक आपोवंक आयलां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, जायत्या वर्सांची खबरी एके फिरगोचेन खंय जेजूचें पॅशन हें एक्ट केल्लें, पॅशन ऑफ जीजस. आनी तातूंत जायते कलाकार जाय आसले आनी तांचे मदेकोत कंपल्सरिली जेजू. की जेजूक ही भुमिका करूंक कोणाक वेचून काडलो, पूण जायत्या लोकांची खंय टिका जाली. फादरा चिंतप देखून ना तेक जेजू करपाचो. तो मिसा सारके येना, तो कसलेच संस्थेंत मिसळना. आनी कोण मेळना जालें फादराक तेक जेजू करूंक. पूण ह्या भुरग्यान खंय हो जेजूची भुमिका एकदम बेस बरे भाशेन केली. खरेंच काबार जालें. एक बदलोप ह्या मनशाच्या जिवितान म्हणजे जो केन्नाय मिसाक येतालो, जो इगोर्जीच्या संस्थेंत मिसळ नासलो,
तो खंय इगोर्जेक 2 दिसाक येवंक लागलो. इगोर्जेच्या संस्थांनी मिसोड जावंक लागलो. There was a tremendous change in this person. हो मनीस न्हूच फकत जेजू कसो ताणें भुमिका केली, पूण आपले जिवितांत जेजून केलां तशें बरें तें करूंक इगोर्जेच्या वावरांत मिसोड जावंक हो मनीस तयार जालो. बाबा भयणीनो, आयचो विशय आमकां उगडास करता. भाग्योन जुजेवाजा भशेन उदार मनान जेजूचो पाटलाव करूंक आमी ताचे पावलांनी चलूंक वावरुया. बाबा भयणीनो, देव मनशाक विंचता आपलो वावर फुडें व्हरूंक. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां किसाच्या पुताक देवान विंचलो सामुएला वरवीं. कित्याक देवाक साऊलचें जिवीत खूब आवडलें, सादेपणाचें जिवीत. आनी पळय, किसान ताका एक जबाबदारी दिल्ली आपल्या सांडलेल्या शेडयांक सोदून काडूंक, आनी साऊलून ही जबाबदारी बरे भाशेन पाळूंक ताणें बापायच्या उतराक होयकार दिलो. आनी हे पासत देव जाणा, हो हे शेळयांक सोदून काडटा जाल्यार हो एक राजा जावन आपले पोरजेचो बरे भाशेन सांबाळ करतलो. आनी साऊलूक माखलो. सामुएलान तेल घेवन ताका माखलो. Saul was anointed. आयच्या शिव वर्तमानांत आमी पळयता जेजू मातेवाक विंचून काडटा. आमी जाणा मातेव बऱ्या स्वभावाचो मनीस न्हय आसलो. तो चोरतालो. आनी जेन्ना जेजू ताका म्हणटा म्हज्या फाटल्यान ये, मातेव सगळें सोडटा आनी जेजूचो पाटलाव करता. जेजू ताका म्हणिना, ए चोरा, यो फुटींग रास्कल, यू आर अ रॉबर, यू आर अ चीटर, कम फॉलो मी म्हणिना. जेजू जाणा आसलो तो चोत्ता म्हणून. जेजू जाणा आसलो तो लोकांक लुकसाण करता, पूण जेजू ताचें भितरलें जिवीत जाणा जाता. देव खंय मनशाचें मनीस भायले मुखामोड पळयता, पूण देव मनशाचें भितरलें मुखामोड पळयता. आनी मातयो सगळें सोडून जेजूचो पाटलाव करता. आनी जेजू आपल्या शिसांक आपल्या सांगाताक दवरता, तांची आकारणी करता. जेजूचो वावर शीस पळयतात. तो कुड्ड्यांक दोळे दिता, तोंट्यांक पांय दिता, मोन्यांक जीब दिता, पिडेवंतांक बरी करता, भुकेल्ल्यांक जेवण दिता, आनी शेकी शिसांचे पांय धुता. आनी ह्या वर्साचो गवळीक विशय जशें हांवें केला तशेंच तुमी करचें. हांवें पांय धुल्यात, तुमी धुचे. आनी जेजू तांकां सांगता, आख्ख्या संवसाराक वचात आनी म्हजी बरी खबर भरगटात. म्हजे पाटलावदार कशे जायात, उतरांनी आनी कुरण्यांनी. आनी दर एक शीस जेजूचे मार्गदर्शन घेवन आनी पवित्र आत्म्याच्या बळान हो वावर फुडें व्हरत रावतात. आमी पळयता ह्या शिसांचें जिवीत पळोवन कांय बरीं पयलीं क्रिस्तांवां जेजूची पाटलावदारां कशीं जियेतात. आनी आमी पळयता जाय ते भाग्योंत जाणी जेजूक अणभवलो. जेजूक न्हयच फकत उतरांनी पूण कुरण्यांनी परगटलो. आमचे भाग्योन त्या दिसांनी आमी भाग्योन सबस्तेवांची नोवेना करता. भाग्योन सबस्त्यांव आमी डिसेंबरान भाग्योन फ्रांसीस शेवेराची परब केल्या. भाग्योन फ्रांसीस शेवियर आनी हेर जायते भाग्योंत जाणी जोरत मरत जेजू पासत आपलें जिवीत करचिलें, जेजूक दुसऱ्यांक दिवंक वावुरले. आनी आमचो भाग्योंत, गोंयचो भाग्योंत, ह्या गांवचो भाग्योंत जुजेवाज आनी बी हो जेजूचो अणभव आपणावून तो जायते कडेन गेलो. श्रीलंकेन गेलो, कॅन्डी गेलो, जाफरां गेलो, जायतीं रुपां ताणें घेतलीं. जावं तो कुली जालो, जावं तो नुस्तेकार जालो, जावं तो धोबी जालो, काणकोणकार जालो. आनी ताची उमेद
जेजूक उदार मनान परगटूंक आनी ताणें बऱ्या करण्या वरवीं हो जेजूचो वावर फुडें व्हेलो. ते भाशेन जेजू म्हणलां, तूं म्हजो पाटलाव करूंक सोदताय, तुजो कुरीस घे, म्हज्या फाटल्यान ये. आनी आमी पळयता हे सगळे भाग्यवंत आनी तातूंत जे वाजूय ताका खूब त्रास आडकोळ्यो पडल्यो, पूण ताणें जेजूचो पाटलाव करपाचें सोडून दिवंक ना, तो फुडें गेलो. बाबडीनो, आयज ताजे देखीन आमी बी जेजूची खरी पाटलावदारां कशीं जिवंक आयचो सेवादोर तुमकां आनी म्हाका उलो मारता. आमकां एक आपोवणें फावो केलां. पयलें म्हणल्यार आमकां मनीस कशे देवान रचल्यात, जनवरां रचूंक ना. ह्युमन बिंग्स आर द क्लायमॅक्स ऑफ हिज क्रिएशन. येदें व्हडलें देणें जें मनशाक गिन्यान दिलां आनी सत्य दिल्या. गॉड हॅज गिवन मॅन द इंटलॅक्ट एंड द फ्री विल. हें जनवरांक ना. गिन्यान आसा आमकां. आनी देवान मनशाक रोचतोचकूय देव खुशाल जालो, कित्याक ताणें आमकां रोचतना आपल्या सारक्याची रोचल्यांत. गॉड हॅज क्रिएटेड अस इन हीज इमेज एंड लायकनेस. प्रत्येक मनशा सवे हो देवाचो रूपकार आसा. केदें व्हडलें व्हडतेपण. दुसरे चवथेर आमकां क्रिस्तांव कुटुंबान जल्माक हाडल्यात. आनी क्रिस्तांव कशें आमकां बावतिजमा वरवीं जे भाशेन सामुएलान सावलूक माखलो, ही वॉज एनॉयंटेड, तुका आनी म्हाकाय माखला. बेश्टी आलतूर फालतूर मनशांूय, वी आर नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी पीपल. आमी माखलोलीं, आमी विचून काडलेलीं आनी आमकां जेजूच्या त्रिपेट कार्यांत, प्रवादीक कार्यांत जावं याज्ञिकी कार्यांत आनीक राजकी कार्यांत आमकां वांटो दिल्लो आसा. आनीक एक नांव तुका आनी म्हाका बावतिजमा दिसाक पडलां, क्रिस्तांव, आल ते क्रिस्तू. आमी जेजूक नेसल्यांव. आमच्या बावतिजमा दिसाक ही वात दिल्ली, ही वातीचो उजवाड आमी दुसऱ्यांक फंकारूंक आमच्या करण्या वरवीं. बाबडीनो, हो वावर फुडें व्हरतलो जाल्यार पयले सुवातेर गरजेचें जेजूच्या मोगान पडूंक, टू फॉल इन लव विथ जीसस. आमी पळयता मोग करनारां तीं एकामेकाच्या मोगांत आसतना तीं एकामेका सांगाताक वेळ सारतात. तांकां तो वेळ पावना. गोडे माय पायची आडकोड देखून आसल्यार जाल्यार तीं एकामेकाक खंयच्यान ना खंयच्यान भेटतात, एकामेका थंय उलयतात, वेळ सारतात. हो वेळ तांकां खूब गरजेचो. जाल्यार बाबडीनो, तूं आनी हांव जेजूच्या मोगान पडलां जाल्यार, तुका आनी म्हाका खरो जेजूचो मोग आसा जाल्यार पयली गरजेची वस्त आवर रिलेशनशीप वीथ जीसस. आमी जेजूच्या सांगाताक रावूंक. आनी जेजूच्या सांगाताक रावप म्हणजे आमी जेजूक वेळ दिवंक खूब गरजेचें. जरी तर तुका आनी म्हाका मागणें करतना झेम येता, तुका आनी म्हाका तेर्स करतना वाज येता, तुका आनी म्हाका मिसांत वांटो घेतना म्हाका तें लांब कशें दिसता, केन्ना काय मीस काबार जावचें दिसता. इट्स अ सायन दॅट आय एम इन नॉट लव विथ जीसस. हांव जेजूच्या सांगाताक रावूंक सोदिना. जायते फावटी घडये म्हाका जेजूची जायती ओळख आसा. आय नो लॉट्स अबाउट जीसस. इट्स डिफरंट फ्रॉम आय नो जीसस. जेजू विशीं जायती ओळख आसा. म्हाका पाद्री सांगतात, हांवें पुस्तकांनी वाचलां, बट रियली डू आय नो जीसस? ओ आय नो ओन्ली अबाउट जीसस? तर बाबडीनो, हें तुका आनी म्हाका खूब गरजेचें. अनलेस एंड अंटील म्हाका जेजूचो मोग आसा, म्हाका जेजूची ओळख आसा, म्हज्यान ती दुसऱ्यांक दिवंक जायना. म्हज्या लागीं ना तें हांवें दुसऱ्याक दिवंक जायना. जाल्यार मिसाची भेट जावं रेतीर, जावं आमी घरांत रोजार करता, पर्सनल प्रेयर, कम्युनिटी प्रेयर, फॅमिली प्रेयर, तुका आनी म्हाका आदार दिता जेजूक थंय वेळ सारूंक आनी जेजूच्या मोगान पडूंक. जेजूच्या मोगान पडले उपरांत आमचें जिवीत दुसरेंच जावंक जाय. आमचें जिवीत दुसरें म्हणजे पयले सुवातेर कुटुंबांत आमी हो जेजूचो रूपकार जावंक जाय. घोवान आपले बायलेक, बायलेन आपल्या घोवाक, आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक. कित्याक हो साक्रमेंत आमकां आल्तारा मुखार आमी एकामेकाक दिला काजार जाल्यान तांणी. जाल्यार बिश्टी घोव बायलांनूय साक्रमेंताचो घोव, साक्रमेंताची बायल, जाल्यार घोव बायलांनी बरे भाशेन जिवंक जाय.
दोज मॅरेजीस विच आर ऑन रॉक्स, ज्यो मिस सेपरेशन जाल्यान ती जेजूचो रूपकार जायनात. जो घोव आपले बायलेक मान दिना, बायल घोवाक मान दिना, जावं जाय तें वायट भितर सरला, तातूंत आमी खरे कुटुंबांत जेजूचो रूपकार जायना. जेन्ना भुरगीं आवय बापायक फावो तो मान दिनात, भुरगीं ह्या वस्तूंनी लोबदल्लीं आसात, ड्रग्स आनी सोरो सिगरेट्स हातून मिसोड जाल्लीं आसात, बापायक आवयक मान दिनात, रेस्पेद दिनात, आमच्यान म्हणूं येता ह्या भुरग्यां सवे जेजूचो मोग ना. कित्याक चवथो मनामेंत आमकां सांगता आवय बापायक आनी वडिलांक मान दिवचो. आमची जाणटी आवय बापूय आसात, आमी तांकां फावो ती परामोस करिनात, घडये तांकां आमी आजिलान घालूंक ना जायत. आमी घरांत दवरल्यान, पूण घरांतूच एक आजेल कशें जाता, तांचो बरे भशेन आमी कुयदाद करिना, तेन्ना आमी जेजूक पुरगोटिना, जेजूचे पाटलावदार कशे आमी जायना. हांव खंय काम करता तेन्ना हांव जर तर ब्रायब्स दिता, ब्रायब्स घेता, हांव पयशांच्या आशेन जियेता, हांव खरो जेजूचो पाटलावदार जायना. बाबडीनो, आमकां जाय फावटी मनीस कशे आमकां ही आशा आसा, आमी वेल्दी जावंक सोदता. देर इज अ डिफरन्स बिटवीन वेल्दी पर्सन एंड अ रिच पर्सन. वेल्दी म्हणटात तो जाता तितली ग्रेस्काय आपणावंक सोदता. तेजे लागीं 1 CR आसा, ताका 2 CR करूंक जाय, 3 CR करूंक जाय. नॉट सॅटिस्फायड. अ वेल्दी पर्सन इज नॉट अ सॅटिस्फायड पर्सन. ताका आशा वाडत आसा, ताका सुसेग पडना. तो आल्कोहॉलीक म्हणटात, सोरो पियेतात तसले. हे वॉकाहॉलीक काम करीत आसात, जांकां पयशे एकठांवपाची आशा जाल्ली आसा. बट रिच पर्सन म्हणटा तो हो जो ही आशा ना ताका, म्हज्या लागीं कितें आसा तें हांव दुसऱ्यांकूय वांटूंक सोदता. ही भितरली खुशालकाय ह्या रिच पर्सनाक मेळूंक सोदता. आनी जाल्यार आमी न्हयच फकत ग्रेस्काय आपणावून, पूण असल्यो बऱ्यो करण्यो करून आमी रीच जावची गरज. एकलो मनीस खंय एका याज्ञिकाक विचारता, फादर तूं सदां शर्मा सांगता आमी दिवपा जाय, तेका स्टॉप म्हणटा येना हांगाय म्हण. आनी तो फादर खंय ताका सांगता, अरे स्टॉप आसा, सगल्याक स्टॉप आसा. तुज्याय दिवपाक स्टॉप आसतलें जेन्ना देव तुका दिवपाचें बंद करता तेन्ना. देवान जर तर तुका दिवपाचें बंद केलें, तूंय दिनाका. पूण दिसता देव दिवपाचें बंद करतलो म्हणून. गॉड इज कंपॅशनेट. आपलो मोग, आपलें जिवीत आमकां दित आसा. आनी व्हडल्यांतलें व्हडलें देणें म्हणल्यार हांव आयज पासून जिवो आसा, भलायकेन बरो आसा, देखून हांव मिसाक पावलां. कितलीं जाणां भलायकेन बरीं नात, हॉस्पिटलान कश्टवतात. कितलीं जाणांक काल आसलीं आयज नात, देवादीन गेल्यांत. हें जिविताचें देणें, बरें करपाचें देणें तुका आनी म्हाका आयज पासून करूंक जिवो दवरला. आय हॅव टू बी ग्रेटफूल टू गॉड. म्हाका बरें करपाचें जिविताचें देणें फावो केलां जाल्यार हांव बरें करीत वचूंक जाय. एकलो खंय एका बुद्धवंताशी गेलो, हांवें स्वर्गार पावूंक कितें करूंक जाय काय म्हणून. आनी त्या बुद्धवंतान खंय ताका असो जबाब दिलो, डू गूड द डे बिफोर यू डाय. डू गूड द डे बिफोर यू डाय. म्हणजे फाल्यां मरतलो जाल्यार आयज बरें कर. आनी ह्या मनशान खंय चिंतलें, अरे फाल्यां मरतलो, हांव केदो मतो तो नको. जाल्यार तेणें विचारलें, हांव केन्ना मरतलो तो नको, जाल्यार खंयच्या दिसाक तें बरें करूंक जाय. तूं नकोय न्हय, सदांच बरें करीत राव. आनी तूं बरें करीत रावल्यार देव तुका स्वर्गार वेतलो. तर बाबडीनो, दर दिसाक हांव उठ्ठना आमी म्हणूंक जाय, वॉट गूड कॅन आय डू टुडे. आनी राती न्हिदूंक वेतना हांवें विचारूंक जाय, वॉट गूड आय हॅव डन टुडे. जाल्यार हे भाशेन आमी करी जेजूची पाटलावदारां जावंक, आडकोड्यांक फुडो करून जेवाजा भाशेन उदार मोनाची, उदार काळजाची जावंक आमकां हें मिसांत त्याच जेजूताय जो बरें करीत गेलो आनी आमचे वरवीं बरें करीत आसा, तो हुंड्या सोऱ्याच्या रुपान आल्तारार येतलो. ताची मजत आमकां मागुया अशें आसा. म्हजे फाटल्यान ये.
आनी मातयेव जेजू फाटल्यान गेलो. देवाच्या उतरांतल्यान आमकांय जेजूचो पाटलाव करूंक उलो मारला. उबी रावया आनी जेजूचो पाटलाव करूंक आमची थोडी मागणी देवा मुखार दवरुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मानी आनी पवित सोबीच्या वडिलांनी आपले खासगी आनी दिसपट्या जिवितांतल्यान जेजूची खोशी वळखूंक आनी तीच आपल्या बऱ्या जिवितांतल्यान जिवूंक उदार मनान बापाचो पाटलाव करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणी आयकून घे बापा. आमचे राजकारण चलयतल्या मनशांनी आपले पोरजेचे हुस्के आपले करूंक आनी हे तरेन जेजू दाखयता ते दिशेन आपली पावलां मारूंक आपली खोशी न्हय पूण बापाक मानता तसलें जिवीत जिवूंक फावो तो आदार आनी कृपा तांकां मागुया. आमचे मागणी आयकून घे बापा. जेजू आमकां जोण एकल्याक नांवान वळखता. आमचो जोण एकल्याचो तो मोग कोत्ता आनी आयज तो आमकां आपलो पाटलाव करूंक आपली गोवाय जावंक आपयता. तर जेजूच्या मोगान आमी वाडूंक ताचे शिकवणे प्रमाणे आमचें जिवीत आमी फुडें व्हरूंक आनी हे तरेन ताचे नीज पाटलावदार आमी जावंक बापा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. जायतीं भावां भयणां जिवितान वेगवेगळ्या प्रस्नांक फुडो कोत्तात. ह्या वेळार ताणीन आशा सोडिना जावंक पूण जेजून जे पोरी आपल्या कोश्टांक फुडो केलो आनी ताचेर जोयत मेळून घेतलें तेच पोरी आमी ताचो पाटलाव करूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. आयज दियोसोजीच्या मिशनार धर्मा मदें संवादाच्या वावरा बसत आनी बागयोन जुजे वाजाची इस्ट इस्टिनी फ्रेंड्स ऑफ सेंट जोसेफ वाज टीम ऑफ एव्हांजलायझेशन ह्या वावरा बसत प्रार्थाव तेन्ना आयज मिसा बेटेन वांटो घेतल्या कालांगूट आनी आल्दोना वाराडांतल्या भावा भयणां बसत मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. भो दयाळ बापा, ही आमची खालती मागणी तूं आयकून घे आनी जें तुजे लागीं भावार्थान मागलां मागूंक ना आनी आमी मागूंक नकळो तेवूय तूं आमकां जोण एकल्याक बागयून जुजे वाजाचे मोजतीन फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देवाक उबारतना गायन करुया. उंड्या आनी सोऱ्या बोरी. उंड्या आनी सोऱ्या बोरी तुका बापा निरोन करी आमकां दिता जेजू बोरी आमकां दिता जेजू बोरी बापा
म्हज्या बाबयनानूय हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या तत्वें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपले पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. भो मोगाळ बापा, सांत जुजे वाजाच्या आमच्या गोंयच्या दोन प्रांताच्या आस्काऱ्याच्या मानाक तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर कोनवाळायेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सर्गीचें जेवण खाण करून दी. नितोळ काळजांनी ही देणी भेटोवन आनी हें जेवण खाण घेवन आमचें दिसा दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं. अशें जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जन्मपणाचो उगडापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदीं पुरगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजा उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर कार्यांनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जुजे वाज ह्या तुज्या भक्ताच्या मानांक उगडास करून तुजे पवित्र सभेक तूं फावो कोत्ताय. ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धोर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolvarazo solvis portum, povit, povit, povit. Dolvarazo solvis portum, sorgani sonsar bolla, tuja sorgi, tuka soiso. Sorvesporaci navieta, eta taka soi. Sorgi, tuka soiso. बापा, खरोच तूं पवित, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेसपरीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासा करा.
भावार्थाचो गूट पुरगोटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो करून देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची ही कूड आनी रोगो शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागियन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पूर जोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिया, देवाची माई संगाती, तिचो पोती बाग्यून जुजे, बाग्यून धर्मदूता, बाग्यून जुजे वाज आमचो गोंयचो आस्कारी आनी सूर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनांच्या सासना. जेजूचो पाटलाव करूंक आमी जेजूच्या मोगान पडूंक जाय. देव आमकां भायले रुपान पडना, पूण देव आमकां जण एकल्याचें काडीस पडयता आनी आपयता. सगल्यांक देवाचो पाटलाव करूंक आपोवणें आसा. फावो ते परी देवाचो उलो आयकूंक आनी जेजूचो पाटलाव करूंक कृपा मागून म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बग आनी आमकां ताळणी पडून दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतलीं सोटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोनदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिसका आनी तुजे खोशये प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचेय सोबे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. बरे आसलेल्यांक न्हय, पूण वायटकारांक केवयजाची गरज. म्हजे फाटल्यान ये. जेजून मातेवाक आपयलो आनी सगळें सांडून तो ताचो पाटलाव करूंक गेलो. ह्या वेळार जेजूय आमच्या काळजांत येता.
बाबार्थान जेजू घेतिनी आनी दिसा दिसपोटीन ताचो पाटलाव कोत्तिनी सगळीं सुभागी. आमची दानां यादिकाच्या हातांतल्यान देवाक उबारतना गायन करुया उंड्या आनी सोऱ्या बोली. Somia Jesu ye amcia casa draugie Papa corso devon ailor amci sarco murisalo sasnam tuce Iosor zale amce mode birar coce Somia Jesu ye amcia casa draugie amcia casa draugie Somia Jesu ye amcia casa draugie amcia casa draugie Monșa soiman caldo saloi sacra rupan disti voloi amci paca Kanuroitai, Shanti tuji amka vantai. Somia Jesu ye, amcha Cassandra uge, amcha Cassandra uge. Somia Jesu ye, amcia Cassandra uge, amcia Cassandra uge. Povidat mian, amca portai, Baba sargi amca cortai. Avoi tuji, Ami sogli, dilanailia tuci sosi. Somia Jesu ye,
प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, सांज सुजे वाजाक मान दिवन ह्या आयच्या नोवेनाच्या दिसा संतोषान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें दैवीक जिवीत आमचे भितर वाडून नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे परी भाग्यवंत मातयेवा भाशेन तुजो पाटलाव करूंक तूंच आमकां कृपा दी. तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या बाबा भयणीचे सोडवणेचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान परगटूंक धिरान आमी फुडें वचोशें कर. तुज्या पुता जेसूचे नांवी बसूया. या रोमारीच्या मिसाक वांटो घेतलेल्या कालांगूत वारादाच्या बाबा भयणांक आनी याज्ञिकांक आमी काळजांतान दिनवासता. ओदी करून मिसाचे बेटेंत आजीर जाल्ल्या पाद्रींक, मोटवाशांक, लौकिकांक, गायन मंडळाक आनी हेर बाबा भयणांक आमचे दिनवास. फाल्यां आयतार मिसांचो वेळ मातशे बदलला. पयले मीस 5 वाजता, दुसरें 6:15, तिसरें 7:30, चवथें रोमारीचे मीस 9:15. ह्या 9:15च्या मिसांत आमी केरीत भाशेन जाणट्यांक, पिडेस्त म्हणटा पळय तेन्ना ओसोक आसात तांकां आमी तेल लायतले. दुसरी पिडेस्त आसात तांणी फाटीं बसचें. ही पिडेस्त मुखार आसतली आनी फक्त तांकां आमी तेल लायतले. पूण मागणें सगल्यांचेर कोत्तलें. म्हणटच मातशें लूट करची न्हय. सगळींच मागीर धांवन येतात आनी लूट कोत्तात आनी आपणाक तेल लाय म्हणटात. मातशें आमी समजून घेवचें. ही मागणी तिजें नांवूच पिडेस्तांची मागणी. पिडेस्त जो मातशें गंभीर आसा ताका. बेश्टी सादी पिडा न्हय, तोंडी जाली, हुंकली मारली, मातशें जोर आयलो, जाय तो तेंप जालो, फादर फाटीन दुखता, असलें न्हय. हें मातशें मतीन धरचें. सगळींच मागीर धांवन येतात आनी मांडावळ मोडटात. ती मोडना जावंक मातशें तुमकां आमी आदी फुडेंच उगडास कोत्ता. पिडेस्त खरें पिडेस्त आसात तांकां आमी मागणी दितल्या. उरलेलीं आसात तांचेर आमी मागणें कोत्तल्या. म्हणटच दुसरीं आसात तांणी मातशें फाटीं रावचें आनी तुमची कोण पिडेस्त आसात तांकां मुखार बसोवचीं. आमचे वॉलंटियर्स तुमकां तांकां भितर हाडूंक आनी भायर व्हडूंक आनी बसोवंक मांडावळ करूंक आदार दितले. त्या मागीर मीस जाल्या उपरांत पेज आमी कॅन्टिना लागीं आमी पेज वांटतले. त्या मागीर सांजे 4 रोमारीचे मीस आनी 6 इग्लेजींतल्यान मीस. सोमारा दीस नोवेनाचो निमाणो दीस. सकाळीं मीस पयलें 6, दुसरें 7:30, तिसरें 9:15 रोमारीचे मीस, सांजे 4 रोमारीचे मीस. ही सगळीं कोंकणींतल्यान. 6 वाजता जातले मीस इंग्लेजींतल्यान. फाल्यां आयताराक आनीक एक मीस आसा. ते मीस हिंदी भाशेंतल्यान जातलें 11:15 वरांचेर. म्हणटच तुमचे मदें कोण हिंदी उलोवपी भाव भयणां, इश्टां, मित्रां आसात जाल्यार तांकां हो संदेश पाठोवचो. पुर्बेच्या दिसाक आमची मिसां एपरी 5, 6, 7:15, 8:30. 10 वरांचेर दोबाजीक पुर्बेचे मीस. हे पुर्बेचे मीस भेटयतलो बिस्प तेवदोर मास्कारेनस. ताचे बरोबर आसतलो आमचो कार्दियाल साहेब आनी बरोबर आनी ते बिस्प आसतले. ते मीस जाल्या उपरांत दिस्तूच 12 वरांचेर ओरातोरींत आनीक एक मीस. सांजे 4 मीस. ही सगळीं मिसां कोंकणी भाशेन. 5:30 वरांचेर इंग्लेजींतल्यान मीस. तुमकां मिसा आदीं ओ मिसा उपरांत कुमसार जावंक सवलती आसात, पाद्री आसात. म्हणटच हे संदीचो फायदो घेवंक आमी मागता. मिसां दिवंक, उपकार मागणे, विनंती बरोवंक, तुमची देणगी दिवंक आमच्या स्टॉलान तुमी वेचें. त्या भायर आमची विनंती ह्या नोवेनाच्या परबे समुयार ह्या पेंडोलाचो आनी फुलांचो कोर्स करूंक कितेंय तुमी कुशीन दिवंक सोदतात जाल्यार स्टॉलान दिवचें.
आमच्या स्टॉलांत बागयोन जुजे वाजाचो कॅलेंडर आसा. ताजेर ताज्या जिविताचो इतिहास आनी ह्या पवित्र जाग्याचो इतिहास छापून हाडलेलो आसा. तो थंय आमच्या स्टॉलान विक्रेक मेवता. तसोच मागण्यांचो जेलो आसा कोंकणी आनी इंग्लीश भाशेंतल्यान, तोय तुमच्यांनी घेवं येता. फर्स्ट एड सेल आसा, कसलो आदार जाय जाल्यार तुमी मागचें. त्या भायर पिवपाक उदक, टॉयलेट, फेरी आनी सेंट जोसेफ वाज कॅन्टीन. फाल्यांच्या दिसाक कोणूय वाचपाक करूंक, सुरवातेची उतरां करूंक, बाबार्थ्यांची मागणी करूंक खोशी दाखयता जाल्यार तांणी सांकिस्तीन वचून सिस्टरीक मेवचें. ह्या दिसांनी, नोवेनाच्या दिसांनी आमची सांतवार उक्ती आसा. सकाळचे 7:30 ते दनपारचे 1 आनी सांजेचे 3 ते 7 मेरेन. कोणाक थंय वचूंक जाय, बेड दिवंक जाय आनी सांताचो उमो घेवंक जाय, तुमच्यांनी थंय वचूं येता. तुमच्यो वस्तू तुमी सांबाळच्यो, पूण सांडलेली वस्त मेळ्ळी जाल्यार आमकां कळोवचें. ही आमची सगळीं मिसां यूट्यूबाचेर घातलेलीं आसात, पूण 9:15 आनी 4 दोनूय रोमारीची मिसां CCR TV लायव्ह दाखयतली. आमचे व्हॉलंटियर्स तुमचे सेवेक आसात आनी तुमची सेवा करतात. म्हणटच तांकां मातशें बरे भाशेन आयकुचें आनी ती दाखयतात आनी शिकयतात ती बांडावळ सांबाळची. देव बरें करूं आनी देवाचो पोट आशिर्वाद आनी बेसांवां तुमचेर पडूं. उबी रावुया. कोळंगोटच्या फिगोस्कारांक सुत्राय फादरान जायते अनाउन्समेंट दिल्यात. कोणाक मिसान दिवंक जाय, कोणाक स्टॉलान वचूंक जाय, देखून आमी मिस जाल्या उपरांत थोडो वेळ तुमकां दितेल्या. एक 20 मिनटां सुमार अर्दें वर तुमच्यांनी हांगासर भोवूं येता, रोजार करूं येता, मिसान दिवं येतात. आमची गाडयो आमी 11:15 आमी भायर काडुया. बेसांव दिता. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. हात जोडून देवाचो आशिर्वाद मागुया. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात, क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आतां आमी बागयोन जुजे वाजाचे नोवेनाचे मागणे करतल्या. उपकार मागता तुमी म्हजे बरोबर म्हणचें. मोगाळ बापा, तुज्या पुतान आपल्या दयाळपणाच्या ओज्यापांनी तुज्या उतराचें बी मनशाच्या काळजांनी गोंपलें. ताच्या पावलार पावल दवरून तुज्या सेवका बागयोन जुजे वाजान पवित्र आत्म्याचे स्फुर्तीन आंकवार मारयेच्या आसऱ्या खाल आपल्या आख्या जिवितांत बऱ्यो कन्यो केल्यो आनी आमी सगळ्यांनी तुज्या पुताच्या पावलांनी चलून बागयोनपणाचो मुकुट जोडूंक जाता म्हूण दाखयलें. असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सभेन ताका सांत म्हूण मानून घेतलो. देखून आमी संतोसता आनी ताचेच मजतीन आमकां हो उपकार फावो जाव म्हूण मागता. हे मागणे आमी कोत्ताव क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. शेवटाचें गीत गावन म्हणुयात. जुजे वाजा आमच्या बावा. बागीवून जाल्ल्या आमच्या बावा, विनोयत्यांक तुजी मोजत पावोय. साक्षी दिवं जेजू बावार पोसून उर्बेन बोर आमकां जागोय. जुजे वाजा आमच्या बावा,
Jesu